आमचो कोण तर भायलो येवंक आसा जाल्यार पळयात आमी कशे भशेन न्हीद सगळें विसरता कित्याक ताका येवकार दिवंक मोगान ताका स्विकारूंक आमची तयारी आसता. त्या दिसा जेंबा कांय पडना म्हणून पळयात हातूंत कितें जाता पळय तें तोयार आनी जागृत आसा आमी. तोयार ताका येवकार दिवपाक म्हणून तो आमकां न्हीद ना कांय ना फकत हो आनंद आसता. ते भाशेन सगळो गोत आमी हे परी जेजूक अणभवच्याक तयार आसूंक जाय. आमी पिसाट वो शाणी हातून आमकां गमतले मोगान आसा तर अशींच चलता. पळयात सुरवातेक जेन्ना आमी मोगान पडटा काजार जावच्या आदीं कितले थंयचो जागृतायेन तयारीन आमचें जिवीत आसता. पूण मागीर काजार जालें म्हणटच सगळें दिल जाता. कित्याक लागून मोग आतां उणो जालो काय? ताका लागून जेजून आमकां सांगलां दर दीस एक नवो दीस. एका दिसान सगळें आमकां घडटा. देवान आमकां न्हीद दिलेली आसा. आमी थकता न्हिदेन केदें व्हडलें बरें देणें देवान दिल्लें आसा. सारकी सगळें काबार जाता आमचें आनी परतून आमी दुसऱ्या दिसाक जिवी जाता. जेजून कशें जिवीत जाल्लें? तो बापाक मोगान एकवटान रावतालो. सांगेचें सगळें आपलें जें घडलेलें आसा तितलें तें बापा सगळें दवरतालो आनी तातूंतलो स्वतंत्र जावन बरी ताका न्हीद पडटाली. पूण सद्दां बापाचीच भितरल्यान भायल्यान न्हिदलेलो आसा पूण भितरल्यान जागृतायेन आनी तयारीन तो बापाशी आसतालो. सकाळीं उठलो पयलो म्हणल्यार तूं वेळ बापा बरोबर सारतालो. आनी हाका लागून ताणें आमकां कितें सांगलें जाणाय? म्हजीं उतरां म्हजी न्हय, म्हज्यो कन्यो म्हज्यो न्हय, त्यो बापाच्यो. आनी तुमी तर म्हाका पळयला जाल्यार तुमी बापाकूच पळयला. कित्याक बाप आनी हांव एक. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां हें सगळें घडून हाडलेलें आसा. कित्याक बापायन तें ते भशेन येवजिलें. आमकां आदीं घडलेली तो एक वेगळो भाग. पूण आतां आमकां परतून नव्यान घडून हाडलेली आसा बावतिस्मा वरवीं. बावतिस्मा वरवीं जेजू आमचे सवे आनी आमी ताचे सवे. जशे भशेन तुमी काजारी आसात, तुमची बायल तुमचो घोव ती पयस आसली जाल्यार मुदयेक नदर मारली ओ मंगळसूत्राक ते भशेन. पूण मुदी दोगांय जाणां वापरतात. दोगांय जाणां एकामेकाक हाजीर आसात. हे भशेन ती आठवण करून दिवंक. पूण ही भायली आठवण जाता. जेजू आमचें सवें आसा. आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत, जेजूचें जिवीत आमचें आसा. आनी आयज ही तयारी, हें शाणेपण आमकां जाय, ही जाणवाय आमकां जाय. आनी आमकां आसा ती आमी जाणो. पूण आमी एक मात्र करिना. आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. तें तो थंयसर वाद्य वाजयता जाल्यार प्रॅक्टीस आसूंक जाय न्ही. सदांच तें केल्या उपरांत आनीक आनी मागीर सुचयता तें आनीक बरें जावंक लागता आमी. तेच भाशेन आमचो मोग जेजू सगळें वाडत आनी खोलायत वचोंक जाय. ताका लागून आमी सगळो जागृत आनी तयार आसूंक जाय. कशी रावतल्या? जेजूच आमकां सुचयलां. म्हाका तरी तें आवडटा, तुमकांय आवडटलें. प्रत्येक सुस्कार थंयसर आमी मोत्ता आनी जिवी जाता. सुस्कार सोडटना आमी मोत्ता. आमी परतून तो सुस्कार घेना जाल्यार मेली. सुस्कार घेता तेन्ना आमी पुनर्जीवन जाता. कोणाशी? जेजूशी. आनी दर वेळा आमी नवी जायत वेता. आमच्या मनान आमी फारलेलीं आसा पूण पळोवंक गेल्यार सगळें बदलता, सगळो गोत. आनी ह्या जाणारांनी तत्वज्ञानांनी म्हणजे तत्वज्ञान म्हणजे ते हाचेर मनन करतात आमच्या चिंतनाचेर आनी बाकीच्याचेर. ताणें आदीं फुडेंच बरोवन दवरलेलें आसा. आमच्यान एके न्हंयेंत 2 पाटीन पांय घालूंक जायना वो एके पाटी घालूंक जायना. म्हणजे सगळें बदलता, सगळें व्हांवत वता, सगळें बदलता. आमी
दर दिसा बदलता, आमकां दिसती पडना तें, पूण आमी वाडत वेता. आमचें तोंड जर पळयशात सगळें वेगळें दिसता. ते दीस फाटीं सगळे पळय अमेरिकन फिल्म स्टार्स आसा तांचें जिवीत भुरगीं आसतना कशें आसलेलें, मागीर ती नट्य जाली तेन्ना, एक्टर जाली तेन्ना कशें आसलेलें, आनी म्हातारी जाली तेन्ना कशें आसलेलें, तांचें रूप दाखयलेलें आसा. एक म्हाका कोण व्हिडियो धाडलेलो तसो. आमी बदलता, भायल्यान बदलता आमी, पूण भितरल्यान आमी उदीक आनी उदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक लागता, बापाय सारकें आमी जावंक लागता. ताका लागून जेजून आमकां म्हणलां, तुमी दर दिसा वाडत वाडत बापा भाशेन परिपूर्ण जायत वचात. आनी हें कशें जातलें? जेजूच्या एकवटान रावली की तो बापाक एकवटान आसा म्हणटो तो आमचे सगळे आसा, ताका आमी ती संदी दिवया. ताचें जिवीत आजून चालू आसा आमचे मदें. तो ताका सहकार केलो की आमकांय तातूंत भाग मेळटलो, आमची मनान उजवाडान येतली, ती जाणवाय आमकांय मेळटली. म्हणून भावनो, इतलेंच आमी करया. रातची न्हिदच्या आदी आनी सकाळची उठली म्हणटोच विसरो नासतना कोंत घेयात, कित्याक कोंताचेर हांगसर आमकां मेळटा 59 पाटी. आमी प्रत्येक मणी घेत तर तातूंत तर आमी जेजूच्या एकवटान रावत जाल्यार आमी सारकी भितरल्यान नितळ निर्मळ जातल्या. न्हिदोंक गेली की जेजू आमचे भितर सबकॉन्शियस म्हणटा पळय थंयसर वावुरतलो. आमी न्हिदलेली आसा भायल्यान, पूण भितरल्यान आमकां सपनां बा पडटात न्हय. केन्ना कितें जाता, आमचें मन थंयसर कितें चलता तें ताका दिसती पडटा, आनी हाका आमी म्हणटा सपन. आनी हे भाशेन खूब अभ्यास केलेलो आसा सपनांचेर. न्हिदताना एक प्रकारचें आसता, मध्यानी वेगळें, सकाळीं उठ्ठना वेगळें, कित्याक आमचे भितर कितें चलता तें आमकां पळोवंक मेळटा. तर हे भाशेन भितरल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आसतल्या आनी सकाळीं उठलीं की ना आमी ताका एकवटान रावली की आमी नवी मनशां. राती न्हिदोंक गेलीं ते भाशेन न्हय, जेजू क्रिस्ता सगळें आसा ती नवी मनशां. आदलें तें सगळें गेलें, आतां सगळें नवें. हें नवें जिवीत परतून जेजूच्या एकवटान आमी सारया. ताच्या स्वतान, ताचे वाटेन आमकां आनिकूय जिवीत मेळटलें. जेजूचें जिवीत आमी जियेतलें, कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. आमकां वेगळेपण ना. आमी मागीर मेली म्हणटोच एक जाण आसचे ना. आमी सगळीं ताचे कुडींत जेजू बरोबर. आयचें सगळें आमकां कुडींत केलेलें आसा. मेली की ना मागीर आमी थंयसर गेली म्हणटोच जेजू सगळे सगळीं जाणां आसतल्या. आतां ही वच आमकां अणभव तो दिता, आनी जुदेवांक तो आदींसानूच दिल्लो. ताका लागून हें तांचें जिवीत पळय जेजून देवान घडून हाडलेलें, तातूंतल्यान आमकां ही समजणी सगळ्या जाणांक मेळटा. म्हजे भयणीन भावनो, तुमी जागृत आसा म्हूण हांव जाणो, तुमची तयारी आसा म्हूण जाणो, पूण अदीक खोलायेन ती जिवोया. रातची हे भाशेन सकाळची प्रत्येक मणी आसा न्हय, सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 म्हणत रावत सगळो सुस्कार काबार जाय पर्यंत. जशे भाशेन एका आणयेंत उदक घातलें म्हणटच आणयेंतलें सगळें उदकान येता, आनी तें मातशें गुण आयलें म्हणटच भायर उडयता, आनी तातूंतल्यान वयर आहा तें सगळें भायर सरता. मागीर पोत्तून घालता, बोटांनी मातशें आमी साफ करता, आनी तेंय मागीर आमी भायर उडयता. मागीर साबू आनी हें घेवन तें मागीर साफ करता, आनी तें मागीर 2, 3, 4, 5, 6 पाटी साफ. मागीर सगळें प्युअर उदक प्युअर तें आणयत आसता. तेच भाशेन आमी जेजूच्या एकवटान रावली की ना, जेजू आमचें सगळें आनी आमचें सगळें ताचें सगळें दवरलेलें आसा. ताची नितळकाय, ताची पवित्रताय, ताची जाणवाय सगळें आमकां लाभतलें, आनी न्हिदोंक गेलीं तो आमकां घडून हाडटलो. हे भाशेन आमी ताचे खरें कुडीचे सांदे जातले हांव, आनी दिसभर मागीर सोंपेपणी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादतलें हांव. हें तुमी पळयात. हांव सदां तुमची तयारी करच्याक सायबाच्या एक्सपोजिसांची केन्ना सावन स्टार्ट केलेलें आसा. कोविडाच्या वेळार स्टार्ट केल्लें आसा, पोत्तून हांवें आतां तें दवरलेलें आसा. 5 हांव स्टार्ट करता हें वद्दे वराक मागणें, आनी हातूंत खूब खोलाय आसा ती हांव तुमचें सगळें दवरतां तुमकां ती मेळच्याक.
मागीर हे खोलायन जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोता. सगळे 20 मिस्तेर आसा ताचेर आमी नियाळ कोता. पवित्र पुस्तकांत जें बरयल्लें आसा तें धरून एक आमच्या बापा एक नोमान मरे हे भाशेन करून ताच्या जिवितान आमी तयार जाता, घडोवन येता. आनी मागीर सगळे आमी पळयता, आयकता, तितलें जेजू सगळें आमी करूंक लागतले हांव आनी कोत्ता म्हणून बोजोवन दवरलेली आसा अद्देवर. तर हें सगळें आमचे भाशेन केलेलें आसा. म्हाका भायलो लोक हांगसर येवन म्हणटा, फादर वी वॉच युअर मास, बट वाय डोंट यू डू दॅट प्रे इन कोंकणी इन इंग्लीश ऑल्सो. म्हाका अशें म्हणटात ती भायलो लोक येवन, म्हणजे आतां ते दुस फाटीं मलेशियासान आयिल्लो लोक, आनी ती म्हाका म्हणटाली थंयसर पर्यंत आमचे मीस ती पळयतात. म्हणटात पळयात कशे भाशेन देव आख्ख्या संवसाराक बरेपण दाखयता. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराक लागून ताणें तो मिशनर कसो तेन्ना आयलो, पूण आतां आमी मिशनर ह्या नेटाचेर सगळ्या संवसाराक वेतात आमी. म्हणटात म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान आमी सारया. थोडो वेळ आतां आमी आमच्या आत अशें उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे धांपया आनी जेजूक आमी हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमी जिवीत अणभवता. जेजू जावन आसा तें जिवीत आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान, पांयची बोट आसा थिंचून तकली मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. आमचे भितर आसा तितलें जेजू सगळें आसा. तें जेजू सगळें आमी दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत तें भायर काडया आनी तो ह्याच पासो जियेलो आमकां सुटका आनी सोडवण आनी तारण दिवच्याक. ही चिंतना आमची भावना, चाल, जेजूची नोय पळय ती आमकां ताचें सगळें दवरिना. तें पातक आमचें आसा तितलें ताका दिवया. तो आमकां पातकांतलो निवारतलो आनी मागीर ताचे जाणवयेन आमी ताच्या एकवटान आसा तें तो आमकां दाखयतलो आनी कशे भाशेन तो आमचें सगळें वावरूंक आवडटा तें आमकां दाखोवन आमचें सगळें वावुरतलो आनी हे भाशेन आमकां सुर्गीचें राज लाभतलें. ताचे शांतीन आनी मोगान आमी जियेतले हांव आनी जेजूचें जिवीत आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान अणभवतले हांव. जेजू आर्गान दिनवास तुका, कित्याक आमकां सगळे जाणांक तुवें हें बरेंपण फावो केलें, आमची मनां उजवाडायली. तुज्या उतरान आमकां सगळी शिकोवन दिल्ली आसाय, तांचें स्पश्ट करून तुवें आमकां आतां दिलेलें आसाय. आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जिवंक आमकां मदत कर.